Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. तुम्ही ऑर्डिनन्स काढला तितून सध्या डिलिमिटेशन प्रोसेस आहा तो मातसो लांबवतलो सो तितून म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे विधानसभा इलेक्शना मागीर जातले काय अशें दिसता सध्या सो माझ्या सरकाराचो ऑर्डिनन्स क्लियर आसा. तुम्ही जर काढून पळयशात जाल्यार सगळी कडले वार्ड फॉर्मेशन हे पॉप्युलेशन बेसिसाचेर आसता आनी तेकाच लागून त्या ऑर्डिनन्सान वीच इज एन पॉप्युलेशन बेज आसा. आनी सेकंड हाजे दर फावटी म्हणजे कोण तरी कोर्टान वयता. आतांय कोर्टान केस चालू आसा की रिजर्वेशन जे आसा पळय न्ही एका कितले तरी 6 वीक दिवचे. आमी सगळे रायट्स काढून इलेक्शन कमिशना कडेन दिल्या आनी सगळे रायट्स सांगता आसतना ताजे रिजर्वेशन्स कितले दीस आनी कितें हे सगळे त्या प्रमाणे म्हणजे ताका दिसूय शेड्यूल दिला कितें ते सगळे डिसायडेड बाय द स्टेट इलेक्शन्स कमिशन. हे तांच्या हातान वयतले आनी ते इलेक्शन घेतले. पूण विधानसभा इलेक्शना पयलीं जातले कारण तांचो टेन्युअर सध्या बेगीनूच सोंपता. हे हांव सांगू शकना की इलेक्शना घेतलो जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशन तुका स्टेट इलेक्शन कमिशन सांगू शकता. पूण पयलीं ते वोटर बेज हे आसताले न्हू तांचे डिलिमिटेशन तुका आतां पॉप्युलेशन बेज हे जाला. हे आमी फाटले फावटी हो आमचो ऑर्डिनन्स हो चुकून फाटले फावटी तो वोटर बेज केल्लो. हय. एक्चुअली बाकी सगळ्या राज्यांनी तो पॉप्युलेशन बेज आसा. तो करेक्ट केलाय. करेक्ट.